Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12. State toppers for NEET and JEE Main 2024, both produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12 and repeaters medical batch for NEET 2025. We have study centers at Margao, Vasco and Porvorim. ही फाटल्यान दिसता ती कुचले हांगासर जी घरां आहा 140 घरां आणि 140 घरांक लिगली नोटीस दिल्ली इलिगल घरां म्हणून तांकां नोटीस करून ते डेमोलिश करपाक तांकां हे दिलें त्या प्रमाणे आयज सकाळी हांगासर डेमोलिशनाक सुरू केल्या. It is 36 structures have been reported. 36 structures have been identified by the NGPDA, which is the acquiring authority. We are demolishing all the. आणि उरलेल्यांची ती See, I am concerned about the 36 structures which are there in the acquired land. So, the award was passed. This land was acquired by government of Goa for the purpose of a public utility project. Subsequently, structures which have come up in this particular land parcel, we have initiated action against those on priority. ती जागा विकल्या पळय तांकां घरवाले तेंचेर कितें एक्शन जातली? See, as victims, they should approach the concerned authorities with a proper complaint, and it's for the investigating agencies to decide and find out what are the facts. बाकीचे जे लोकल लोक जे हांगासर कोण ते घरां बांदून रावल्या तेंचो डिमांड आसा की आमी जी जागा ही घेतल्या ती जे कोण ते विकल्या तेंच्यांनी पयशे घेवन आमकां दिले आनी एफिडेवीट तेची मागयली आसा बाकी आमी तेंच्यांनी तेंचो डिमांड आसा की जी घरां त्यामुळे आमचे पयशे दिले ते दिवचे नाजाल्यार जे कोणी ते जागा विकल्या तेंचे आमी आमचे पयशे घेतले तेंचेर एक्शन घालचो म्हणून. ते दिवसांनी आमकां काय रिप्लाय येवंक ना. 8 दीस जाले आमी घातलेले. ज्या दिसा आमकां नोटीस येयल्या त्या दिसा आमी घातलेले. आयज खरें म्हटल्यार ह्या लोकांक फटयल्ले आसा. ही केस वेगळी आसा. ह्या लोकांक फटयल्ले आसा. ह्या लोकांक मुद्दाम घरां बांदपाक दिल्ली आसा वोट बँक करपा खातीर आनी हेंचे 8-8 लाख रुपया घेतला. जवळ जवळ 11 कोटीचो हांगा स्कॅम जाल्लो आसा. प्लस तेंची घरां बांदिल्ली आसा आनी घरा कॉन्ट्रॅक्टर कोण हेच राजा एन्थोनी ही खरें म्हणजे चवकशी जावंक जाय आसली. स्टुडंटा खातीर